सकड़ांक स्वागत। हरे कृष्णा सकड़ांक आयचे नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु आयचे सेशन सकड़ांक स्वागत सुस्वागत। आयचे सेशन फर्स्ट भक्ति रसामृत सिंधु न स्टार्ट करता सॉरी मधुराष्टकन स्टार्ट करता। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं ये श्री वल्लभाचार्यन कुशलाक कृष्णाल मधुर तेगल वस्त्र मधुर तगेले कुर्तारेशिल लाइन्स मधुर तगेल हास मधुर तगेल वस्त्र मधुर तगेल वेण मधुर प्रत्येक मधुर म्हणून वल्लभाचार्यन सांगना आजी आमका हे इता ते मधुर म्हणले सांगच्या का आमगेल ಒಟ್ಟು राधाकृष्ण रसायन दास प्रभुजी असती सोलिनेस राधाकृष्ण रसायन दास प्रभुजी असती सो हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण असा माताजी तुमगेला आशीर्वाद घेऊन असा माताजी एक्चुअली हे आमगे आईची क्लासाची कंप्लीटली तुम्ही वर्णन कन झाले माताजी हांव करच्या कसले बुरला आता जाल्यार अति सुंदर जावना कसं लाग आजी ते वेणू मधुर कसं लाग म्हणून आजी आम प्रभुजी सांगता असची केदनाय आम्ही ग्लोरिफिकेशन देवाले ग्लोरिफिकेशन करका भक्ताले ग्लोरिफिकेशन गुणगान करका इताक करका म्हणल्यार आमगेल म्हणके तांनी आमगेल म्हणके तांगे गृहस्थ लाईफ आमगेल म्हणके जीवन तांतू तांनी वेळ काणू कशी भक्ती करताची तेन्ना आम्ही थोडेच एक नामता इतले तांगेल गुण आम्ही घेवच्याक आम्ही प्रयत्न करका म्हण खातीर आम्ही केदनाय भक्ताले गुणगान करका ग्लोरिफिकेशन करचे त्या निमित्त आमगेल प्युरिफिकेशन जाता तांनी करता की आमकां करू जायना म्हळ्यार आमकां एक दिसता सो त्या खातीर राधाकृष्ण प्रभुले हांव थोडे विशय सांगता तांनी शिरसी दखून आसची तांगेल नेटिव्ह प्लेस
मागीर तांगेर बायल रसमयी माधवी देवीदासी जयप्रताप महाराज केदनाय सांगता गृहस्थ केदनाय हरिनाम प्रचार भक्ती प्रचार करूंक तांगेल रोल एक इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता तशी प्रभू आणि माताजी जयप्रताप महाराजाले करेक्ट शिष्य तांणी भक्ती प्रचार करून गुरु सेव करता आसची तांणी कृष्णा कॉन्शियस 2011 दोकून प्रॅक्टिस करून गुरु महाराजा सेव करता आसची आणि MFE मिडल ईस्ट दुबई काम करता आसची आणि कसं संतोष म्हळ्यार तांणी खाली प्रचार न्ही तांणी शिकल्यांची भक्ती शास्त्री कोर्स मी तर दोग जणांना केला आणि हानी बलराम देश अवतार देश दामोदर देश मथुरा देश श्याम देश तांगेल थंय पुरा भक्तवृंदा कहाणी प्रचार करता आसची आणि रसमयी माताजी गुरुकुला चेडवांक टीचिंग करता मथुरा देशांतू आणि दोग जण कोंकणीतू आमक मात नाही पुरा तांगेल गोतशी गांवांत आणि पुरा कोंकणीन क्लास घेता आसची आणि आमगेल हांतू तांणी ऍक्टिवली पार्टिसिपेट करता ती आमगेले भारत भागवत पुराण कोंकणीतू ऍक्टिव स्पीकर आणि तांगेल पुतू इंडिया शिकता आसा सो हाँ प्रभुजी का स्वागत करता हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओवर टू यू प्रभु हरे कृष्ण माताजी अनेक धन्यवाद माताजी प्लीज ब्लेस करा आशीर्वाद करा तुमगेले मुखार विंदचनात कृष्णाल किती गुणगान आयिल्ले आसा ते गुणगानाक कंपेअर करच्यात म्हाका मस्त कष्ट जाला जाल्यार हांवें थोडे प्रिपेअर केला आईचे क्लास कितें आसा ऑल ऑफ ए सडन मागेले हाका आयले की एक्चुअली वेनसडे हांव दिवचे आसलो शॉर्ट वेर हांव प्रिपेअर केला सांगच्याक प्रयत्न करता प्लीज आशीर्वाद करा माताजी खंयचे एक शॉर्ट कम आसल्यार तुम्ही मदी चिप इन करना ताजे एक्सप्लेनेशन करू शकता तुम्ही गुणगान आमगेले कितले केले माताजी तातूंतल्यान 1% बी आमी कसले म्हळ्यार लायक ना आता जाल्यार तुम्ही तुमगेले उदार मनान मस्तीतले सांगले आमगेले बद्दल हे सुमार इतली 11 आमी एक्सपिरियन्स घेतले हे जाल्यार प्रचारांत अजुनी मस्त सकल लेवल आसता मुरलीचरण प्रभू आणि मस्तीतले सिनियर वैष्णव असतात तांगेल कडच्यान शिक्षक प्रयत्न करते असतात कशी कृष्णा कॉन्शियस प्रोपगेट करता म्हणून आणि आयचे विषय नेक्टर ऑफ डिवोशन हे सांगचे क्वालिफिकेशन बी टू बी ऑनेस्ट ना आमकां जाल्यार प्रभुपादान इतले सुंदर जावन पुस्तक बरयल्ले आसा रूप गोस्वामी कसल सांगच्याक प्रयत्न करता अशी आयकिता आमी आज 26th चॅप्टर पर्यंत आयले 26th चॅप्टरांत बेसिकली सिम्युलेशन ऑफ एक्स्टॅटिक लव हे एक्स्टॅटिक लव जनरली खंयचे हाय लेवल डिवोटी असत म्हळ्यार गोपी कृष्णाला इमिडिएटली नंतर आम्ही चार्टान बी पळयतात गोलोक वृंदावनांत कृष्ण आणि कृष्णाला असोसिएट कोण म्हळ्यार हे 8 प्राइम गोपी लोक आणि तदनंतर तांगेले मंजरी आणि तदनंतर तांगेले एक्सपान्शन हे लोक टू हे लोकांले कितें नेचर आसा स्पॉन्टेनियस एक्स्टॅटिक लव हांगेल कडच्यान आम्ही आमगेले गुरु परंपरेंत कितले षड गोस्वामी जावं सनातन रूप जीव गोस्वामी हांणी ओटू मस्तितले पुस्तक बरयला आणि ते पुस्तकाक सिम्प्लिफाय करना प्रभुपादान आमकां दिला आणि आमगेले भागवत पुराण कोंकणी अशे एक चॅप्टर सिलेक्ट करना हाजे बद्दल डिस्कशन करच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिते आसा हांव प्रयत्न करता जस्टिफाय करच्याक आणि सांगच्याक सो पहिले गुरुक याद करना तशी आमगेले घर आसता डीटी लड्डू गोपाल गौसुंदर निताय चंद्रा चरणांत नमस्कार सांगून आयचे क्लास सांगच्याक हांव प्रयत्न करता माताजी हरे कृष्ण अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितम च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा सगळ्यांक भागवत पुराण कोंकणीचे आयचे प्रोग्रामाक सुस्वागत आणि आम्ही नेक्टर ऑफ डिवोशन मस्त एक 2 महिन्याच्यान हे चलते आसा तातूंत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आमकां चॅप्टर 26 रिसाइट करच्याक सो हे चॅप्टराचे शीर्षक हांव सांगले की इट इज अ सिम्युलेशन ऑफ एक्स्टॅटिक लव म्हणून सो म्हाका आवाज येते आसवे माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा येता सर थँक्यू माता थँक्यू सो हंतुता हे नेक्टर ऑफ डिवोशन कित आसा हंतुता रूप गोस्वामीन अति डिटेल्ली जावन कृष्णाले कृष्ण आणि कृष्णाले पेरिफर्नेली म्हळ्यार कृष्णाले कितले असोसिएशन आसा टू डिस्क्राइब जावन म्हळ्यार एक प्रत्येक कृष्णाले असोसिएट कितें आसा ताका घेवन इन्क्लुडिंग डिवोटी लास्ट चॅप्टर कृष्णाल डिवोटी बद्दल आसले कृष्णाल डिवोटी इतले एलिवेटेड आणि इतले हे असत की म्हळ्यार कृष्ण सांगता की अहम भक्त पराधीन म्हळ्यार हांव भक्तालो पराधीन म्हणून सांगता म्हळ्यार कृष्ण आपणाले एक विषय कितें आसा ते फाटी मुखार करू शकता आपण दिल्ले बून जावं आपण दिल्ले प्रॉमिस ज्याला आपणाला डिवोटीन दिल्ले प्रॉमिस सो ताजे बद्दल आम्ही लास्ट वीक ऐकले की कशी कृष्णाल डिवोटी एक्सरसाइज सो हांगा रूप गोस्वामी कसं सांगते असत की म्हळ्यार रूप गोस्वामीन सुमार इतले सब्जेक्ट मॅटर दिला की कृष्णाले कशी एक्स्टॅटिक लव कृष्णाक पळोवन आमकां जाता म्हण तातूंत फर्स्ट कसं सांगते असत ही इज ट्रान्सडेंटल क्वालिटीज आणि त्यानंतर ही इज अनकॉमन ऍक्टिव्हिटीज त्यानंतर सांगतात ही स्माइलिंग फीचर त्यानंतर ही इज अपल्स अँड गार्लँड्स तागेले वस्त्र हे तागेले गार्लँड आणि त्यानंतर तागेले फ्लूट हीज बपेलो हॉर्न तागेले कडेन तागेले कमरेंत आमी कृष्णाले वृंदावन गेला कृष्णाले कृष्ण बलराम कित राबलत वृंदावन अंत तांगे कृष्णाले आमी कमरेक पळोवयता एक बफेलोचे हॉर्न कृष्णा कडेन आसा आणि त्यानंतर तागेले कॉन्शियस म्हळ्यार तागेले शंख कृष्णा शंख आणि तागेले फुटप्रिंट म्हळ्यार खंय कृष्णान पास्ट टाइम केल्ले थंय तागेले कृष्णाले फुटप्रिंट आणि त्यानंतर कृष्णान केल्ले कितें पास्ट टाइम्स आसता ते प्लेस म्हळ्यार मथुरा वृंदावन हे प्लेसा बद्दल हे प्लेसाक वचून आमी एक्स्टॅटिक लवाक पावू शकतात आणि लास्ट बट वन कृष्णाले बेसिकली लायक नो कृष्णाक आवडचे प्लांट तुलसी त्यानंतर कृष्णाले डिवोटीज हे अति इम्पॉर्टंट कृष्णाल डिवोटी आणि लास्टली पिरियडिकल ओकेजन टू रिमेंबर कृष्णा म्हळ्यार कृष्णाले खंयचे एक अवसर येतात वैष्णव फेस्टिवलात ताजे प्रकार कृष्णाक कशी आमी बेसिकली याद करीता जावं कृष्णाला आमी कशी भक्ती करीता ताजे बद्दल रूप गोस्वामी सांगतात सो फर्स्ट आमी पॉइंट पळोवया रूप गोस्वामीन बरयले रूप गोस्वामी म्हणटा कृष्णाल ट्रान्सडेंटल क्वालिटी आणि तागेले अनकॉमन ऍक्टिव्हिटीज आणि स्माइल हे 3 मेळना रूप गोस्वामीन अति सुंदर जावन प्रभुपादान रूप गोस्वामीन सांगले अति सुंदर जावन डिस्क्राइब करच्याक हांगा प्रयत्न केला सो हांतू भितर रूप गोस्वामी कसं सांगतात की म्हळ्यार कृष्णाल ट्रान्सडेंटल क्वालिटी कितें आसा हाका 3 हाजेर डिवाइड करीता कृष्णाले एक कितें म्हणतात ब्युटी कितें आसा ते 3 हाजेर आमी डिवाइड करीता ते फर्स्ट खंयचे सांगतात ताका ट्रान्सडेंटल बॉडी कृष्णाल बॉडी कितें आसा ही
ही आध्यात्मिक बॉडी ही आमगेल म्हण की मटेरियल बॉडी न्ही आमगेल म्हण की डिटोरेट जावची बॉडी न्ही अशी ताणें ताजे बद्दल आमी डिस्कस करया. आणि सेकंड कसं म्हणटा कृष्णाले ट्रान्सडेंटल स्पीच आमकां मस्तीतलो आसा जाल्यार तातूंत इम्पॉर्टंट म्हणलें कृष्णाले वाणी भगवत गीता भगवान म्हणले आसता का तागेले तोंडाच्यान आयिल्ले गीता कितें आसा ते कृष्णाल स्पीच आणि अशी म्हणले आसा की हे कृष्णाल स्पीच आमगेले हे आमकां ते भौतीक शरीर कितें दिल्ले आसा कृष्णान हे कशी आमी चलोवन व्हरका आणि आमी कशी हे चलोवन व्हरना आमी कृष्णाक अटेन करू शकता. सो हे कृष्णाले ट्रान्सडेंटल अशा म्हाका भगवत गीताक अति उत्तम पुस्तक म्हणले आसा. आणि आमगेले मटेरियलिस्टिक लॉंत बी कृष्णाल बुक हे यूज करतात की हात दवरचे की हाजेर हात दवरून हांव प्रॉमिस करता की हांव कथें सांगता खरें सांगता म्हणून. आणि लास्ट हाका कृष्णाले मायंड ट्रान्सडेंटल मायंड म्हळ्यार कृष्णाले इंटरनल पोटेन्सी कितें आसा ते ताजे बद्दल रूप गोस्वामी अशी 3 हाजेर डिवायड करते आसता रूप गोस्वामी. आणि आता आमी पळोवया कृष्णाले बॉडी बद्दल. सो भगवत गीतान कृष्ण कसं सांगता जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. म्हणजे ट्रान्सलेशन Prabhupada as it is कसं सांगता one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving this body take his birth again in this material world but attain the eternally abode O Arjuna. अशी सांगतात. मला अर्थ कसले की आमकां अंडरस्टँड कसं करता हे कृष्णाले जन्म आणि बॉडी आणि क्वालिटी हे आम्ही अंडरस्टँड करून घेतल्यार आणि परत आमकां जन्म घेवका म्हणना. आम्ही कृष्णाल जन्म कसं दिव्य म्हणले आसा हातूंत भितर कृष्णान स्वता सांगले आसा की म्हाका जन्म कितें आसा दिव्य आणि म्हाका कर्म बी हांव कितें ऍक्टिव्हिटी कितें करता आसा तेही ट्रान्सडेंटल. हे कोण अंडरस्टँड करता तो हे जन्मच्यान मुक्त जालो अशी म्हण सांगते आसा. आणि हे कित्याक सांगता कृष्ण हाजे पयले श्लोकांत कृष्ण सांगता अर्जुनाक की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हे 4.7 अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम. त्यानंतर परित्राण हे कितें यदा यदा ही धर्म केन्ना केन्ना डिटोरेट जाता तेन्ना हांव हे डिसेंट जाता हांव जन्म घेना. लास्टाक म्हाका जन्म दिव्य म्हणते आसा हांव बेसिकली जन्म घेना हांव डिसेंट जाता म्हाका हांव अवतार घेता हांव देव नेता. मागेल अबोर्डच्यान हांव हे अबोर्डाक मटेरियल अबोर्डाक दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून कृष्णान टायटल दिला हे अबोर्डाक हांव देव नेता. हांव कित्याक देव नेता म्हळ्यार परित्राणाय साधूनाम हे 4.9 विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मेनली बेसिकली साधूंक परित्राण करच्याक येते आसा आणि तसंच तिका एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी दुष्कृत कितें हे दुष्ट आसत तांकां मारच्याक येते आसा अशें सांगून नंतर सांगता जन्म कर्मच मे दिव्यम. म्हाका जन्म कर्म कितें आसा हे अति दिव्य आणि हो हे कोण अंडरस्टँड करून घेता ताका परत जन्म ना. सो अशी कृष्ण भगवत गीतांत कन्फर्मली सांगते आसा. सो हांगा प्रभुपादान हाजेचे 2 मिनिट म्हाका सांगची इच्छा आसा. प्रभुपादान आपण पर्पोर्टांत अति डिस्क्रायबली जावन हे पर्टिक्युलर जन्म कर्मचे मे दिव्यम बद्दल बदले आसा की कृष्ण कितले करुणामयी आणि कितले करुणामयी कित्याक म्हळ्यार तो पळयता तागेले चेडू कितें आसता कित्याक म्हळ्यार आमी कृष्णान म्हणले आसा भगवत गीता आमी पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्ण. आमी कृष्णाल एक अंश म्हळ्यार कृष्णाल एक कसं म्हणटा तटस्थ शक्ती आमी कृष्णा शक्ती भितर एक आमी शक्ती जाल्यार आमी मायन्यूट कृष्ण विभू आणि आमी अणू जाल्यार हे अणू कितें आसा हे हांगा येवन हे आमी ईर्ष्या करून कृष्णा कडच्यान आमी हांगा येवन हांगा आमी मस्त कश्ट भोगते आसता. ते कृष्णाक पळोवचे जायना अशें कृष्ण कितें करता आपूण येता नाल्यार आपणाल पार्षदाक पदे पदे धाड दिता. मस्तीतलो आचार्य कृष्णान धाड दिला रामानुजाचार्य नंतर मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभू कृष्ण स्वतः चैतन्य महाप्रभू रूपार परत येवन परत कृष्ण भक्ती कशी करता म्हणते ते स्प्रेड केला. आणि नंतर हे षडगोस्वामी कितें आसता तातूंत हे रूप गोस्वामी. सो हांगा बेसिकली प्रभुपाद ब्रह्म संहितांत एक उदाहरण दिता 5.33 कसं म्हणटा आसा की कृष्णाले कितें जन्म कृष्णाल कितले अवतार आसा तेजेच बी मस्तीतले आसा. कृष्ण हांगा सांगते आसता हातूंत भितर की
अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप आद्यम पुराण पुरुषण नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी. हे एक नाही आहे, अनंत रूप अच्युत अनंत. अच्युत म्हणाला केन्ना वाईट जनाशी उरचे म्हळ्यार केन्ना च्युती जनाशी उरचे आणि अनंत रूप. आणि कृष्णा रूप कितें आसा, अनंत आसा. आमी कितले आमी भगवद्गीतांत भागवतांत आमी अंडरस्टँड की कृष्णाल कितें एक्सपान्शन आसा आनी कृष्णाल कितें हे मटेरियल एक्सपान्शन आसा. तागेले हे बॉडी भितर कंप्लिटली म्हळ्यार महाविष्णू कितें आसा, हे महाविष्णू बॉडी भितर कंप्लीट हे ब्रह्मांड कितें आसा हे ओटू रेस्ट जाल्ले आसा. सो अशी सांगले आसा. आणि तदनंतर त्यांनी एक भाद्रपद शुक्ल झाल्यानंतर कार्तिक महिन्यात, कार्तिक महिन्यात आम्ही अति सुंदर जावन कृष्णाला एक फॉर्म दामोदर रूप आम्ही ते ताजे बद्दल थोडं डिस्कस करगेन कडे म्हाका हे पॉइंटर रूप गोस्वामी. सो हांगा आम्ही कसं म्हणतात, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम. म्हळ्यार कृष्ण कितें आसा, एक सेकंड हांव हाजेचे ट्रान्सलेशन बेगीन वाचक इच्छा करता. सो हांगा म्हणते आसा, टू द सुप्रीम लॉर्ड हू was an embodiment of eternal existence, knowledge and blissful, सच्चित आणि आनंद हे completely burn आसा कृष्णान. आणि तागेले who shark shaped earrings are swinging to and fro. तागेले कुंडल कितें आसा ते मुखार फाटी अशी एक्सप्लेन केल्ले आसा. आणि हो ब्युटिफुल शायनिंग ऑफ गोकुला अशी म्हणगेन हाजेचे ट्रान्सलेशन हे सत्यवत मुदीन बरयल्ले आहा. भितर आमी अंडरस्टँड करते कृष्णाले. आणि तदनंतर कृष्ण मुखार केन्ना ती हे दामोदर लीला वेळा केन्ना ती हे करता, कृष्ण करता रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम ब्रजंतम करांबोज युग्ने. म्हळ्यार असली पॉवरफुल कृष्ण आपणाला काजळ रडता की आपणाला आवय आपणाक मारच्या आयला. म्हळ्यार हातूंत हे सांगच्याक हांव कसो प्रयत्न करता की म्हळ्यार कृष्णाला एक बाल लील कितें आसा हे उठू कृष्णा लीला. कृष्णाक हे लील करून घेना आनंद भोगचे आसा म्हणून कृष्ण आपणाले जन्म अशी घेवन घेना हे उठू लीला करता. आणि तागेले मुखा बद्दल तोंडा बद्दल बी सांगले, इतिम ते मुखांबोज अत्यंत नीले व्रतम कुंडले स्निग्ध रक्तेश गोप्या. हे फोर्थ हातू भितर सांगले आसा. फोर्थ हातू भितर कृष्णाले तोंड कितें आसा, कितले ब्लिसफुल आसा, कितले बरे आसा. आणि हांगा म्हणटा, ओ माय लॉर्ड, ऑल्दो यू आर एबल टू गिव ऑल काइंड ऑफ बेनिडिक्शन, आय डोंट प्रे टू यू अँड बून इम्पर्सनल लिबरेशन. फिफ्थ है सॉरी द लॉर्ड युअर फेस इज लाइक लोटस which is encircled with looks of soft black hair tinging with the red, is kissing again and again your lips. So हे कृष्णाला किती ट्रान्सडेंटल किती क्वालिटी असा, बॉडीली क्वालिटी हातूंत भितर आमी सब सेपरेट जावन हांगा एक्सप्लेन केले आसा. तशी मुखार आमी पळोवंक शकतात की कृष्ण कितें आसा. कृष्णाला हे कितें बॉडीली फीचर आसा हातूंत भितर कृष्ण कशी केन्ना जन्म घेता कळ्ळें. आता कृष्णाला जन्म कितें म्हळ्यार अति दिव्य म्हणगेना. सो हे रूप गोस्वामीन 3-4 पोर्शनार म्हणिता. 4 पोर्शन मात कृष्णाले ग्रॅज्युअल इन्क्रीज म्हळ्यार आमी कशी आमी साम चेडू उरता, तदनंतर बाल्यावस्थेर येता, तदनंतर यौवन अवस्थेर येता, तशी आमगेले कितें जाता आमी डिटोरेट जाते वता. जाल्यार कृष्णाल तशी ते कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले शरीर कितें आसा हे ट्रान्सडेंटल शरीर, हे दिव्य शरीर. सो हांगा रूप गोस्वामी कसो सांगता आसत की म्हळ्यार कृष्णाले कितें ग्रोथ कितें आसा. ऑफकोर्स कृष्णय आमगेले म्हण की सांज चेडू जावन जन्म जालो आणि जन्म जाल्या नंतर जन्म जालच्यान 5 वर्षां पर्यंत कितें आसा कृष्णाले हे कितें पिरियड आसा हाका कौमारम म्हण सांगले आसा. म्हळ्यार 5 वर्षां पर्यंत कृष्ण कौमार. हे कौमारमान कृष्णान कितले पास्ट टाइम केले आसा. हे नंद महाराजाले कितें आस्थान आसा तातूंत भितर आणि हे गोकुलाचे सराउंडिंग भितर केले आसा. कृष्णान भायर वचून खंयचे पास्ट टाइम केले आसा. कृष्णान 3 दीस आसतना पुतनाक मारले आणि अशी मस्त लोकांक कृष्णान कालिया मर्दन केले मस्तीतले. हे ओट्टू कृष्णान केले कितें कौमारम हातूंत भितर. कौमार हे स्टार्ट जाता डे 1 तो बर्थ जाले कृष्ण जन्माष्टमी एक वार नेक्स्ट येवची शुक्रार कृष्ण जन्माष्टमी आसा. सो जन्माष्टमीच्यान 5 वर्ष पर्यंत हाका कौमारम म्हणले आसा. तदनंतर
छठवे वर्ष केन्ना वता तेन्ना कृष्ण अशी आचार्यान म्हणले आसा 3 की 3 म्हयनो कृष्ण मस्त रिक्वेस्ट करता यशोदा माईक की आपणाक धाडली, कित्याक की म्हळ्यार एक गाय चरोवचे कितें एक विषय आसा हाका अति ट्रान्सडेंटल विषय म्हणले आसा. गाय म्हणली फर्स्ट ऑफ ऑल अति उत्तम स्पिशियस म्हणले आसा. युरोपांत लोक अशे आमी गुगलान बी तुमी वचून पळोवंक शकतात की एक गायीचे एक असोसिएशन घेवचे पे करगेन ताचे असोसिएशन म्हळ्यार कौ कॅडलिंग अशें कितकी एक नांव आसता म्हाका याद येतना आता. सो लोक गायीचे संग करच्या कर घेवन कितलं आपणाला आंगान डिस्ट्रेस आसा, टेन्शन आसा ते ओट्टू काडच्याक. सो हांगा आमी अंडरस्टँड करीत की एक गाय चरोवचे एक अति ट्रान्सडेंटल ऍक्टिव्हिटी, आणि हे ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करचे पहिले हाका एक हे दिले आसा, हाका पौगंड एज म्हणतात. सो कृष्णाले 6 वर्षाच्यान स्टार्टिंग 6 वर्षाच्यान 10 वर्षापर्यंत हाका एक पौगंड एज म्हणटा. हे 6 वर्षां 10 वर्षापर्यंत ती कितले कनसान कितले डिमन्साक धांडिले. आमी भागवत पुराण कोंकणींत डिमन्स इन वृंदावन आमी प्रति सॅटर्डे करते असत महिन्याक एक फावटी. सो ह्या हातूंत भितर आमी अंडरस्टँड करूंक शकता कितली की डिमन कनसान आयले. सो हांगा आमी हेय अंडरस्टँड करूंक शकता परित्राणाय साधूनां आणि विनाशायचे दुष्कृतां. कितले दुष्कृत लोक जमा जाले कनसाले आसतना म्हणतात की इतले डेमन असले की म्हळ्यार कनसाले एक हॅबिट असले की खंयचे एक डिमन संगती तो फायट करता आणि कोण फायटान कोणाक तो हरयता तांणी तागेले आस्थानांतून तागेले सेव करता, तांकां शिक्षा दिनाल तो तांगेले एक कसं म्हणतात सेवा घेवच्याक प्रयत्न. अशी ताणें एक डझन गटले म्हळ्यार कितले एक मस्त इतले डेमनाक ताणें भटकन दवरले आणि हे ओट्टू लोकांक मारका म्हणून कृष्ण हांगा गोकुलांत येता आणि हे पौगंड एजा भितर मस्त इतले लोकांक तो हे विनाश करता हे पौगंड एजांत. आणि ते खंय वृंदावनच्यान भायर म्हळ्यार कितले वन आसत, 12 वन आसत. हे प्रत्येक वनांत वचून कृष्ण प्रत्येक आयिल्ले डेमनाक नाश करता. हे कृष्णान केले पौगंड एजांत म्हणून सांगले आसा. तदनंतर 11वे वर्षान 15वे वर्ष पर्यंत कैशोरा. हे बेसिकली आमगेले हातूंत टीन एज म्हणतात. म्हळ्यार 13 केन्ना लागता मनशाक टीन एज. 13च्यान 18 पर्यंत एक बॉय उरू गर्ल उरू एक चलो उरू एक चली उरू एक टीन एजाक पावतात 13च्यान. सो हांगा हे कितें टीन एज कितें आसा हांगा कैशोर म्हळ्यार एक्चुअली यूथ. हे कृष्णाले युथाक येवचे पयले कितें सिम्पटम्स आसता ते हे हातूंत भितर हे हाकाय ती सुंदर जावन रूप गोस्वामीन मुखार सांगले आसा. आणि तदनंतर 16 वर्ष केन्ना स्टार्ट जाता कृष्णाले हाका यौवन म्हळ्यार यंग यूथ म्हणून सांगले आसा. आणि हे 16 वर्ष कितें आसा कृष्णाले 16 वर्षान कृष्णाले एज वाडले ना म्हणटात. म्हळ्यार कृष्ण हे धरातळांत 125 वर्ष असलो आणि 125 16 वर्षांत उरले कितले वर्ष आसा तागेले ते एकच म्हळ्यार तागेले कसले ग्रोथ ना. कित्याक हे ग्रोथ ना कित्याक म्हळ्यार कृष्णाल बॉडी ट्रान्सडेंटल सचिद आनंद रूपाची बॉडी ही. आणि ही बॉडी बेसिकली कृष्ण ही बॉडी घेऊन येता आणि परत हे ते एक बॉडी घेऊनच या लोकच्यान आपणाला आध्यात्मिक लोक वता. सो हातूंत भितर आमी अंडरस्टँड करचे कसं आसा की म्हळ्यार कृष्णाले रूप कितें आसा अति 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 ट्रान्सडेंटल रूप. हाका मुखार श्रीमद भागवतमांत 10th कॅन्टोंत 21st चॅप्टरांत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता की हे कृष्णाले हे इतले सुंदर रूप असले हाजे फाटल्यान हे रूपा वयर गोपी लोक म्हळ्यार वृंदावनची कितले गोपी आसतात आणि हे रूपा वयर मेडिटेशन करताले. आणि तांणी हे मेडिटेशन करते करते केन्ना कृष्णाक मेळच्या वताले तांणी अति सुंदर जावन अलंकार कर घेवन एक फिल्म एक्टर्स कशी मेकअप कर घेवन कशी वेगवेगळ्या टायपचे हे घालून घेवन म्हळ्यार सुंदर दिसता आपण म्हणटा तशी ऑफकोर्स फिल्म एक्टराक आमकां गोपी लोकांक कंपेर करचे ना जाल्यार हांव एक हांगा रूप गोस्वामी हातूंत भितर पळोवपाक म्हणल्यार डान्सिंग एक्टर म्हळ्यार कशी एक डान्सिंग एक्टर म्हळ्यार कितले कथकली उरतले खंयचे एक दुसरे ते कितले उठू आभरण घालून वचून घेवन तांगेले हावभाव करच्या. सो तशी हे गोपी लोक केन्ना कृष्णाक मेळच्या वताले अति सुंदर जावन कित्याक म्हळ्यार कृष्ण अति आकर्षक आणि तांणी
तागेले एक रूप कित आसा म्हळ्यार कृष्णाले एक पिकॉक फेदर म्हळ्यार एक पगडी आणि पगडी वयर एक पिकॉक फेदर आणि तागेले इयर रिंग्स तागेले प्रत्येक तागेले ऑर्नामेंट तागेले ड्रेस ताजे वयर उठून मेडिटेट करताली म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार अशी सांगले आसा की यशोदा माता केन्ना कृष्णाक धांड दिताली अति सुंदर जावन डेकोरेट करून ती धांड दिताली की ताका हांगा वतना ग्रेस करच्या वतना गोवाक सो अशी म्हणले आसा आणि नंतर तांगेले कवर्ड बॉय कितें आसता कृष्णाला अति गुण कित्याक म्हळ्यार तागेले कितें सखा आसता खाली गोपी लोक मात न्ही सखा लोक इतले ग्लोरिफिकेशन करताली इतले कृष्णा बद्दल पद सांगते वताले कित्याक म्हळ्यार कृष्णान मस्त इतले 5 टाइम तांगेले संगतीक उर्न केले ते एक्सचेंज उरतले मेनली गोपी लोकां संगतीक माधुर्य रस हे 5 रस कितें कृष्ण लोकांत गोलोकांत आसा तातूंत भितर हायेस्ट मेलो कितें म्हणले आसा हे माधुर्य रस हे खाली कृष्णान आपणाला गोपा आणि गोपी लोकां संगतीक एक्सचेंज केले आसा मेनली गोवा तातूंत प्राइम गोपी कोण राधाराणी संगतीक कृष्णाले कितें 5 टाइम आसा ती ट्रान्सडेंटल म्हणून हातूंत भितर सांगले आसा नंतर मुखार रूप गोस्वामी अशी एक्सप्लेन करतात की म्हळ्यार की कृष्णाले दोळे कितें असले दोळे कृष्णाल नाव फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रॅक्टिव्ह आणि कृष्णाल दोळे इतले मनमोहक असले इतले अट्रॅक्टिव्ह असले कृष्णाल दोळ्याक एक पडी आम्ही पळोवं शकतात आम्ही वृंदावनात कृष्ण बलराम टेम्पल गेल्यार आणि खंयचे एक इस्कॉनान कृष्णाल टेम्पल गेल्यार अति सुंदर मूर्ती म्हळ्यार पळयल्यार ना मन खुश जाता आणि तो स्वतः कृष्णाक पळयल्यार कितले सो ते दोळे कितें आसता हांगा रूप गोस्वामी सांगता की एक हजार एक लाख क्युपिड म्हळ्यार मनमथ एक लाख मनमथाक आमी या 1000 मनमथाक आमी वट्ट करना ते तागेले सौंदर्य पळयलें कशें तशी कृष्णाले एक लोटस आई कितें असले तितले रिसेंबलिंग म्हळ्यार तितले सुंदर असले अशें म्हण सांगतात नंतर हे किशोर एज कितें आसा कैशोर एज कितें आसा कृष्णाले 11 वर्षां चालू आसा हातूंत भितर बेगीन रूप गोस्वामीन कृष्णाले बॉडी बद्दल बेगीन एक्सप्लेन केले आसा कृष्णाले तांणी म्हणतात कृष्णाल छाती कितें आसा एक बेसिकली पर्वत म्हळ्यार एक मरकटा म्हणले एक ज्युवेल्स आसा ते ज्युवेलाचे पर्वत केल्यार कशी शायनिंग जाता तशी कृष्णाले एक चस्ट असले म्हळ्यार एक छाती कितें असले कृष्णाल तशी असले आणि कृष्णाले हात कितें आसा पिल्लर म्हण सांगले आसा पिल्लर म्हळ्यार हाकाय ज्युवेलाक कंपेर केला हाका इंद्रनील म्हण एक ज्युवेल कितें आसा ताका ते ज्युवेल आम्ही हाताक घालून गेल्यार कशी दिसता तशी तितलो सुंदर कृष्ण दिसतालो आणि कृष्णाले कितें वेस्ट कितें आसा कमर कितें आसा ताका यमुना रिवर कशी फ्लो जाता तशी सुंदर जावन म्हणून आम्ही पळोवंक शकतात लोक आपल्याला कमर बरे करच्याक सुमार इतले योगा हे ते उठू करता सो कृष्णाल कितें आसा कमर कितें आसा इतले सुंदर असले आणि कृष्णाले पाय कितें आसता पायाक बनाना ट्री कशी उरता तशी बनाना ट्रीक कंपेर केल्ले आसा हाणे आमी रूप गोस्वामीन आणि तशीच कृष्णाल बॉडी कितें आसा अति ब्युटिफूल आणि अति अट्रॅक्टिव्ह म्हळ्यार कोणेय पळयल्लो आसा त्रिभंग म्हणले आसा म्हळ्यार 3 कडेन कृष्ण बेंड असलो की सो अशी त्रिभंग सुंदर म्हण अशी कृष्णाक सांगले आसा नंतर हे बेसिकली कितें कृष्णाले एक्सचेंज कितें आसा हे कॉन्ज्युगल लव कितें आसा कृष्ण कशी करतालो म्हणजे हातूंत भितर रूप गोस्वामीन एक्सप्लेन करच्याक प्रयत्न केला कृष्ण बेसिकली आपणाले सखा आणि सखी संगतीक फर्स्ट पीस मेकिंग म्हळ्यार शांत रितीन तांकां बेगीन रोजाय सुचे तांकां बेगीन हॅपीनेस दिवचे अशी करतालो आणि केन्ना तांणी स्टेबल जाली नंतर कृष्ण तांगेले संगतीक सांसान प्रमाण नोक झोक करतालो म्हळ्यार तांकां बेगीन चिडोवचे तांगेले संगती बेगीन झगडे करचे शेवटू करतालो हे टायप कॉन्ज्युगल अफेअर हे कशी उरताले म्हण हांगा तर नंतर वचून तांकां मेळचे हे कृष्ण करतालो आणि तांगेले संगतीक बसचे हे नेक्स्ट नंतर हगूर तांणी बसले तेन्ना तांणी कृष्णाक मेडिटेट करतना इमिडिएटली गायब जावचे मस्तपटी कृष्णान अशें केल्ले आसा आणि एक पटी स्वता नारायण येवन रपता म्हळ्यार नारायणान रूप घेता आणि तो नारायण रूप घेतले तेन्ना ओट्टू गोपी येवन ते नारायणाक पळोवन विचारतात कृष्णाक पळयला हांवें तुवें म्हळ्यार आमी येवजू शकतात की कृष्ण परम पिता परम आदि पुरुष मूल पुरुष कितें आसा तागेले कंप्लीट बॉडीचे म्हळ्यार नारायण आयल्यार आमकां नारायणाक पळोवचे बी आमकां
योग्यता ना विष्णू पळोवचेक आमकां योग्यता ना कित्याक म्हणून आमी सो गोपी लोकांले ट्रान्सडेंटल लेवल पळया सो केन्ना ताणी ते नारायणाक विचारले की ताणी कृष्णाक पळयला हांवें म्हळ्यार येवच्यो नारायणा पेक्षा कृष्ण आनी कितले सुंदर असलो आणि कितले हे असलो म्हणून तशी एक आणि नंतर तांकां प्रत्येक केन्ना डिस्ट्रेसांत उरता केन्ना मस्तपटी कनसाले हाजे भितर मस्तपटी कश्ट आयले गेले कसं म्हणतात वृंदावना वयर गोपी खंय कृष्ण असलो प्रत्येक पटी मथुराच्यान एक काम ताका लोकांक धाण दिवचे आनी त्रास दिवचे जाल्यार प्रत्येक ते नेशे आमगेले वयले प्लॅनेटात उरचे म्हळ्यार ब्रह्मान केले आणि नंतर आमगेलो इंद्रदेव कितें आसा इंद्रदेवाल प्रकोप सर केन्ना डिस्ट्रेस आसता तेन्ना कृष्ण ऑलवेज इमिडिएटली सपोर्ट अशी न्ही की आणि तशी अशी म्हणल्यार आसा आचार्यान की केन्ना आमकां डिस्ट्रेस उरता तेन्ना आमी कंप्लीट कृष्णाक सरेंडर जावका आणि तुका एक एक्झाम्पल पळयता द्रौपदीन आपणाले केन्ना दुशासन केन्ना ओडते आसलो तेन्ना मस्त प्रयत्न केले आपणाक कितें हे आसा राखच्याक आपणाले कितें चास्टेस कितें आसा राखच्याक मस्त इतले प्रयत्न केले कितले की एलिवेटेड लोक आसले ओट लोकांक पाय हांतू भितर वचून गिडगिड आयले जाल्यार कोण जाल्यार केन्ना तिणें आपूण धरले साडी सोडून वयर कृष्णा म्हण हात वयर केले कृष्णान इमिडिएटली कृष्ण आसलो द्वारकांत जाल्यार कृष्ण हाजे अर्थ कसलो की म्हळ्यार कृष्ण केन्ना वेट करते उरता आमगेल खातीर आमी खाली कृष्णाक सरेंडर जावका अशी रूप गोस्वामी सांगचे मस्त इजी आमकां ते परिस्थिती आयली तेन्ना तशी बिहेव करता म्हळ्यार अति कष्ट आसा जाल्यार आमी स्लो अँड स्टडी हे प्रभुपादान दिली की ते फॅन्टास्टीक आमकां एक शिक्षा आसा हातू भितर आमी शिक्षा खंयच्यान स्टार्टिंग विथ चॅन्टिंग द होली नेम सो हे शिक्षण आमी हगूर आमी ते टेस्ट डेव्हलप करीता आमी हगूर सत्वगुणने शुद्ध सत्वाक वचच्याक आमी प्रयत्न करीता अशी सांगले आसा आणि कृष्णाक अशी सांगले आसा की म्हळ्यार कृष्णाक एक धीर ललिता म्हणजे चैतन्य चरितामृतांत चैतन्य महाप्रभू सांगता हे कविराज कृष्णराज कविराज गोस्वामीन एक्सप्लेन केले आसा कृष्णाक एक धीर ललिता कित्याक धीर ललिता कित्याक म्हळ्यार हजार घटले गोपी असली आणि ते ಒಟ್ಟು गोपी लोक कित्याक म्हळ्यार कृष्ण कितले पटी जावं तितले पटी एक्सपान्शन जावं शकतालो सो तितले गोपींक कंट्रोल करता तितले गोपीक सक्तीक इक्वली टाइम ಒಟ್ಟು दिवका म्हळ्यार हे इजी न्ही अशें ताका धीर ललिता म्हणून एक कसं म्हणटा पट्ट एक डेसिग्नेशन अशी दिल्ली आसा अशी म्हणून सांगून सांगता सो आमी नेक्स्ट पॉइंट पळोवया नेक्स्ट पॉइंट कृष्णाले हाणी रूप गोस्वामी एक्सप्लेन केले सांगा की कृष्णाल वस्त्र कृष्णाल क्लॉथ आणि कृष्णाल गार्लँडा बद्दल सो हांगा अशी सांगले आसा कृष्ण चार वस्तू आपणाले शृंगारांत यूज करतालो तातूंत फर्स्ट गार्मेंटांत यूज करतालो ते फर्स्ट कृष्णाले शर्ट आणि ताजे वयर एक टर्बन आणि नंतर बेल्ट आणि तागेले गार्मेंट्साचे वेअरिंग्स म्हळ्यार तागेले सौंदर्याचे अशी 4 प्रकार वस्तू घेवन कृष्णाक यशोदा माई कितें आसले तिका डेकोरेट करताली आणि अशी म्हणले की म्हळ्यार वृंदावनांत कृष्ण बेसिकली ऑरेंज कलरचे टर्बन माथ्याक आणि गोल्डन कलरचे शर्ट म्हळ्यार येलोइश शर्ट आणि रेडिश गार्मेंट हाजे वयर रेडिश गार्मेंट घालना वृंदावनांत म्हळ्यार कृष्ण भोंवतालो अशी म्हण सांगले आसा आणि कृष्ण कितें आसा आपणाल गळ्याक वैजंती माला हे जनरली आमी मस्तपटी ऐकला वैजंती माला सो हाजेचे वैजंती माला म्हळ्यार हाजेचे मिनिंग कसले म्हणून रूप गोस्वामी हांगा सांगता की खंयची एक गार्लँड तातूंत 5 किंता जास्त टाइपचे फ्लॉवर उरतात ते टाइपचे एक माळाकन वैजंती माळाकन कृष्ण आपणाला गळ्याक घालतालो खंय वृंदावनांत असताना आणि ही माळा कितें आसा कृष्णाले अति अशी सुशोभित जावन कृष्णाले गळ्याक कितें अलंकार करतले आणि हे लांब उरतले कृष्णा नी पर्यंत उरतले अशी म्हणून सांगून रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते आसता आणि हे पर्टिक्युलर कितें बॉडीली फीचर आसा हे ब्लॅकिश कॉम्प्लेक्शन आणि रेडिश कलरचे तागेले दांत म्हळ्यार तोंडाच्यान उलयतना आमी रूप गोस्वामी सांगता आमी पान केन्ना आमी पान म्हळ्यार आमगे इंडियन मस्ट फेमस पानपट्टी पान आमी खावन केन्ना ते च्यू केले तेन्ना कशी तोंड तांबडी जाता म्हळ्यार हे अति डार्क रेड न्ही एक लायट कलरची रेड तशी तागेले हे असले आणि तागेले
मात्याचे केस कशे असले, कर्ली हेअर असले. हाका आणि तागेले बॉडी कितें आसा कुमकुमान म्हळ्यार कुमकुम कलर, कित्याक म्हळ्यार तागेले आदान प्रदान असले सखी लोकां संगतीक आनी बेसिकली गोपी लोकां संगतीक. सो अशें हांव तागेले आंग एक रेडिश कुमकुमाचे कलरचे, ब्लॅकिश एक कुमकुम अशी फापुडल्यार कशी येता ते टायपची कलर, आनी माथ्याक एक तिलक, हे फोरहेडार एक तिलक अशी. आनी ताका कृष्णाक अशी सांगले आसा की वनमाली म्हणून सांगले आसा. कृष्णाक एक नाव बी आसा वनमाली म्हणून. हे आम्ही ऐकलंय विष्णू सहस्त्रनामांत. वनमाली गरी शांकी शंकी चक्रीच नंदकी श्रीमन नारायणो विष्णू वासुदेव बी रक्षतू. सो वनमालीच मिनिंग कसं सांगता आसा, वन म्हळ्यार फॉरेस्ट आणि माली म्हळ्यार गार्डनर. सो हे कितें फ्लावर्स कितें आसता हे आम्ही वृंदावनात गेल्यार आम्ही गोवर्धन परिक्रमा केल्यार थंय एक कुसुम सरोवर म्हण आसा. थंय इतले वनांत इतली ब्युटिफुल फ्लावर असले की म्हळ्यार हे पुरा कितले बार वन आसता. हा कृष्ण एक गार्डन अशें ताका हे करतालो अशी म्हणले आसा. सो अशें ताका एक नाव कितें दिल्लें आसा, वनमाली म्हण नाव दिल्लें आसा. नेक्स्ट रूप गोस्वामी सांगता कृष्णाल फ्रूट. हे कृष्णाल फ्रुटा बद्दल आयकुका म्हणना. कृष्णाल फ्रूट इतले ट्रान्सडेंटल फ्रूट की म्हळ्यार कृष्णाल एक फ्रुटाची एक साऊंडान कृष्ण कितलीकी लोकांक कंट्रोल. आणि अशी म्हणले आसा की हे ओम म्हणले कितें आसा, हे कृष्णाले नादस्वराच्यान आयिल्ले. अशी सायंटिस्टान बी अशी तांगेले आसले कडेन इन्स्ट्रुमेंटान तांणी अशी अंडरस्टँड केले आसा की एक शब्द कितें आसा एक येते उरता हे भौतीक जगत, आध्यात्मिक जगताच्यान. सो ते ओम म्हणजे हे ओटू कितें आसा कृष्णान फ्रूटच्यान आयले. आणि हांगा रूप गोस्वामी अति सुंदर जावन सांगता आसता कृष्ण बेसिकली 3 टायपचे फ्लूट यूज करतालो. आणि ते फर्स्ट वेणू म्हणगेना, सेकंड मुरळी म्हणगेना, आणि थर्ड वंशी म्हणगेना. आणि हे वेणू, मुरळी आणि वंशी बी डिस्क्रिप्शन हांगा रूप गोस्वामीन दिल्ले आसा. सगळ्यांतले सान कितें फ्लूट कितें आसा, कळोल कितें आसा, हे बेसिकली हाचे डिस्क्रिप्शन म्हळ्यार प्रभुपादान सांगले आसा की 6 इंच लॉंग, म्हळ्यार 1 इंच म्हळ्यार 25 मिलीमीटर, म्हळ्यार 150 मिलीमीटर लॉंग सान मुरळी, सान फ्लूट. कृष्णाले प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीक कृष्ण दुसरे कितें आसा ते यूज करतालो अशें म्हणगेन सांगले आसा. आणि हे कितें वेणू कितें आसा, हे बेसिकली कसं म्हणटा सान सायजाचे, आणि सान हातूंत भितर खाली 6 होल उरताले, म्हळ्यार वाजोवच्याक 6 होल उरताले म्हण सांगून रूप गोस्वामी. नेक्स्ट कितें आसा हे मुरळी म्हणगेना. हे मुरळी 8 इंच म्हण सांगले, म्हळ्यार आनीक 50 मिलीमीटर म्हळ्यार 2 इंच आनी एक्स्ट्रा 8 इंच. आणि हातूंत भितर कितले कृष्णाले 4 होल उरतात, म्हळ्यार लांब उरल्यार 4 होल, म्हळ्यार विंगविंगड रितीचे धून कितें आसा कृष्ण तातूंतल्यान भायर काडतालो, म्हळ्यार एनहान्स साऊंड कितें आसा ते भायर काडतालो. आणि लास्ट कितें आसा हांगा सांगले आसा वंशी म्हण सांगले आसा. वंशी कितें आसा हे 15 इंच, म्हळ्यार रियली एक फूटपट्टीचे सायज कितें आसा तितले सायजाचे. हातूंत भितर 9 होल उरताले अशें म्हण सांगले आसा. आणि मुखार हे कितें हेचे कन्स्ट्रक्शन कितें आसा ताजे बद्दल बी रूप गोस्वामीन सांगले आसा. बेसिकली वंशी कितें आसा हे हाजेचे कितें कन्स्ट्रक्शन कितें आसा, हे एक कसं म्हणटा हाजेचे कन्स्ट्रक्शन कितें आसा हे बेसिकली ज्युवेलान केले तशी एक हाजेचे कन्स्ट्रक्शन असले अशें म्हणगेन रूप गोस्वामी सांगता. आणि त्यानंतर हाजेच्यान हाका बेसिकली सम्मोहिनी नावे महानंदा म्हणगेन हाका एक वंशीक एक दुसरें नाव बी असले. आणि त्यानंतर ते कितें बेगीन होड असले कितें आसा ताका आकर्षणी म्हणगेन अशी सांगले आसा. आणि त्यानंतर लास्टाक कितें आसा आनंदिनी म्हण अशी एक 3 हे वंशी, मुरळी आणि वेणू हे कितें आसा हाका तिन्याक 3 टायपचे प्लेजर जेच्यान येताले अशें म्हणगेन रूप गोस्वामीन सांगले आसा. आणि हे बेसिकली कितें हे आसा हे एक गोल्डन हाजेच्यान तयार केल्ले आनी ज्युवेल ओटू लायिल्ले, जनरली बांबूच्यान अशी म्हळ्यार बांबूच्यान तयार केल्ले आनी ताजे वयर ज्युवेल विंगविंगड हे लायिल्ले हे उरताले म्हण अशी सुंदर जावन हे सांगता आसता. आणि बेसिकली अशी आमी आयकिला की काणी की कृष्ण
12 घंट्याचे मिड नाईटांचा कृष्ण बेसिकली फ्लूट वाजयतालो केन्ना फ्लूट वाजयले तेन्ना प्रत्येक गोपीक एक विंगविंगड धून आसली आनी केन्ना हे फ्लूट केन्ना वाजयतालो कृष्ण इमिडिएटली म्हळ्यार एक खंयचे एक टाइम काडनाशी इमिडिएटली गोपी लोक तांगेले घोवा संगती आसा तांगेले फॅमिली संगती कसले पळयनाशी इमिडिएटली कृष्णाक मेळच्याक वता रास लीला कितें आसा कृष्णाले आजी म्हणटा वृंदावनाक गेल्यार एक निधीवन म्हण आसा थंय अजुनी ही प्रथा आसा आनी हे सत्य घटने अजुनी आमी ते निधीवनाक गेल्यार सराउंडेड बाय कसं म्हणटा कंपाऊंड आसा आनी सांज जाल तशी म्हळ्यार सूर्य अस्त जाल तशी इमिडिएटली ते हाका कंप्लिटली बंद करतात आनी आमी हे दोळ्यान पळयले आसा की ते निधीवनान तुम्ही पळयल्यार इतले मांकड फिरते उरतात की म्हळ्यार चुकून बी आमी कसले एक केअरलेसली दवरल्यार इमिडिएटली स्नॅच करून व्हरतात ते मांकड आनी हे आमी इव्हनिंगाक वचून आमी ते 6 म्हयने आपच्या मेळटना आमी इव्हनिंगाक पळयले आसा की केन्ना हे बंद जाता बंद करचे वता तेन्ना तातूंत भितर असली कितली मांकडां कितले आसा उट्टू ती भायर वतात म्हळ्यार तांकां मनशाकपणी सांगीत की ना अशी आता आमकां जिवा भय म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार अशी सुमार इतले घटने जाल्ले आसा म्हणटा लोकांक पळोवन घेनात आनी तांगेले जीव सोडले आसा म्हळ्यार त्या नमनी एक परिस्थिती आयिल्ली मिती ते भयान बी लोक बेसिकली जाल्यार प्राण्यांक तसले कसले एक विचार उरना जाल्यार तेय हांव पळयले आसा ते हांगच्यान भायर वतात वनाच्यान भायर वतात सो हे रास लीला आज भी नित्य जावन चलता आनी बाके बिहारी कोण वृंदावनेश्वर गीत आसा तो बाके बिहारी बेसिकली आतांय ताका रात्रीचे गीत आसा ताची जी होड पास्ट टाइम आसा रात्रीच ताका एक भोग दवरतात म्हळ्यार तो रास लीला करन हे एक टेम्पल कितें आसा वृंदावनचे नाल्यार जनरली प्रत्येक कितले खंयचे पळय तुम्ही तिरुपती घ्या गुरुवायूर घ्या खंयचे कृष्णाल टेम्पल घ्या ब्रह्ममुहूर्तार ओपन जाता सकाळचे एक पूज जाल्यार हे एक टेम्पल कितें आसा बाके बिहारी टेम्पल वृंदावनचे हे बेसिकली 9 नंतर ओपन जाता कित्याक म्हळ्यार कृष्ण रास लीला करून येवन थकल्लो उरता अशें ताका सकाळी उठून येता शंखनादान सकाळी उठून येता सो हे कृष्णाले वेळू कितें आसा ताजे बद्दल नेक्स्ट रूप गोस्वामीन सांगले आसा बफेलो हॉर्न कृष्णाले कमरेक एक काळ्या कलरचे मशील एक श्रिंग कितोता तजेन केल्ली एक फ्लूट आनी अशी म्हणले आसा की हे बेसिकली कृष्ण सकाळी केन्ना गाय चरोवच्या वतालो तेन्ना हातूंत एक होल उरताले आनी विंगविंगड साऊंड काण कृष्ण आपणाले सखा लोकांक आपयतालो वच्च्या खातीर सो हातूंत भितर रूप गोस्वामीन एक गोपीले वर्णन केले असं एक तारावली म्हणली एक गोपी असली आणि ती गोपी कृष्ण केन्ना हे फर्स्ट टाइम ती कृष्णाक मेळता केन्ना तो मुरळी हॉर्न तागेले कळूल कित वाजयता मुरळी कित वाजयता वाळ तशी ती इतली इंटॉक्सिकेटेड जातली की म्हळ्यार इतले नशेंत वत्ती की म्हळ्यार इतले कृष्णाले अट्रॅक्शनांत वतकी म्हळ्यार ती आपणाले बॉडीचे हे कितें आसा ती विसरून वता म्हळ्यार एक पॉयझनस स्नेक चाबल्यार कशी जाता त्या नमनी ते परिस्थितीर इमिडिएटली ओट्टू लोक ओट्टू बाकी गोपी लोक ओट्टू तिका म्हळ्यार हे आउटसाइड वृंदावन जाले बी ती ताका धर घेवन कृष्ण कितें करता इमिडिएटली आमकां केन्ना मूर्छ जाला कितें करता उदक फापडता तशी कृष्ण आपणा कडेन असले दूध कितें आसा ते दूध ते बफेलो हॉर्नान कितें अशी घाल्यार वता म्हणून हॉर्नान घालना तिका पिवेता आणि हे रूप गोस्वामीन सांगले आसा हे पिवेल नंतर जनरली लिक्विड पडल्यार आमी होशाक येतात म्हळ्यार खंयचे एक रितीन आमी अनकॉन्शियस जावं एक्स्टॅटीक जाल्ले उरल्यार सडनली उदक मारल्यार आमकां एक नमनी कॉन्शियसनेस येता जाल्यार हांगा हे दुधाची मिती अशी म्हणले आसा की बफेलो हॉर्नच्यान दूध पिवेल नंतर तिगे टॉक्सिकेशन कितें आसा इंटॉक्सिकेशन आनी 1000 पट वाडले म्हळ्यार कृष्ण कितें आसा तितले मनमोहक आसलो अशी म्हणा हे बफेलो हॉर्ना बद्दल सांगले आसा नेक्स्ट कृष्ण पायाक पैंगेणी बांदतालो म्हळ्यार बेल बांदतालो हे बेल्लाक बी सान रितीर एक्सप्लेन केल्ले आसा की हे बेल केन्ना आयकिताली गोपी केन्ना कृष्ण चलते उरतालो म्हळ्यार गोकुलाचे वृंदावनाचे हातूंत भितर तागेले सांगता केन्ना ते साऊंड कृष्णाले पायाचे गेज्जे केन्ना आयकिता तेन्ना गोपी लोक कितें तांकां तडसूंक घेवचे नासले येद्राका पयले काळान कशें आसले की बायल मनशाक मस्त तितले रिस्ट्रिक्शन उरताले स्पेशली एक यौवनाक गेले नंतर बायल लोकांक मस्त तितले रिस्ट्रिक्शन उरताले तांणी लोकांक येद्राक अशी वत न्ही उरल्यार बी घुंगटांत उरपाची जाल्यार हांगा गोपी लोक ते बेल्ला आयकून तडसूंक घेवचे नाशी मस्त मनात बेजार करतात कित्याक म्हळ्यार घराचे
एज लोक बसले असतात धावन वच्चे ना कोण भायरच्यान गेस्ट आयले असतात तांगेले धावन वच्चे ना अशी करगेन ते कृष्णाला एक एक पायाचे गेज्जे शब्द ऐकून बी तांगेले कितले 24/7 कृष्णाले हातूंत भितर रमते उरतात म्हणून आम्ही हातूंत भितर अंडरस्टँड करतो. नेक्स्ट 10 मिनिट असा नेक्स्ट कसं सांगते असा रूप गोस्वामी कौशल कृष्णाल शंख आम्ही भगवद्गीतात आम्ही पळयला पांचजन्य ऋषिकेश कृष्णाले शंखाक नाव घातलें पांचजन्य म्हणजे कृष्णाले शंख आणि हे शंख केन कृष्ण वाजयता कुरुक्षेत्र वारांत अशी म्हणल्यास की म्हळ्यार डिमन्स म्हळ्यार अपोजिट पार्टी कसं तांगेले हृदय छिद्र जाता म्हळ्यार हे पांचजन्याचे आवड आणि एट द सेम टाइम कितले लोक पळयते उरतात ते डमी गॉड्स वयलेच्यान पळयत उरता इंद्र चंद्र वरुण ಒಟ್ಟು तांगेल बी चिरडुवा हातूंत भितर पार्टिसिपेट करते उरता तांकांय हे उरता आणि हे कित आसा बेसिकली रूप गोस्वामीन म्हणले आसा हे शंखनाद कित आसा हे डिमन लोकांक हार्ट ब्रेकिंग जाल्यार हे आमगेले डमी गॉड्स आणि डिवोटीज कित उरतात तांकां हे ऑस्पिशियस आणि ब्लिसफुलनेस श्रीमद भागवतमांत सांगले आसा आय थिंक 10th canto ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ म्हाका याद ना 25th ಚಾಪ್ಟರ್ म्हण केला हांवें तातूंत भितर सुखदेव गोस्वामीन सांगले आसा की केन्ना कृष्ण द्वारकाक रिटर्न जाता द्वारकाक म्हळ्यार कृष्ण मस्त म्हयन्याच्यान हस्तिनापुरांत आणि कुरुक्षेत्रांत हांगेल खातीर फायट करचे खातीर ते राबून उरता आनी कितलीं म्हयन्या नंतर तो रिटर्न जाता रिटर्न जावन केन्ना तो बेसिकली बॉर्डराक येता वृंदावन सॉरी द्वारकाची बॉर्डर येता आणि तो आपणाले शंखनाद करता शंखनाद कितले राणी उरतात आणि द्वारका वासीक कितले जुबिलेंट जातात की म्हळ्यार ओ मस्त दिवसानंतर आमगेलो स्वामी कित असलो नाल्लो वापस येवच्या लागला अशी म्हणले तांकां एक संतोष जाता सो हे शंखाचे कितें इम्पॉर्टन्स कित आसा डिवोटीक आणि कृष्ण भक्त लोकांक विंगडनमनी आणि डिमन लोकांक विंगडनमनी. नेक्स्ट हाणी रूप गोस्वामी सांगता कृष्णाल फुटप्रिंट कृष्णाले पायाचे चिन्ह कसं आसा ते वृंदावनांत अति सेक्यूर ते तेन्ना भूदेवी कित आसा कृष्ण खंय चल्लो आसा ते तिने सांबाळून दवरले कित्याक म्हळ्यार भूदेवी कृष्णाल एक बायले समान सो तिने हे सांबाळून दवरले आणि हातूंत भितर सांगले जाता श्रीमद भागवतमांत 10th कॅन्टोंत 38th चॅप्टरांत बेसिकली केन्ना ऑर्डर करता कंस अक्रूराक वचून कृष्णाक आनी बलरामाक घेवन यो म्हणटना अक्रूर कित आसा कृष्णाले वृंदावनाक म्हळ्यार केन्ना येता बॉर्डराक आयले तशी तो कृष्णाले फुटप्रिंट पळयत कृष्णाल फुटप्रिंट पळयले तशी तो इतले एक्साइटेड जाता तो की म्हळ्यार आपल्या रथाच्यान जंप करना लोटपोट जात ते म्हळ्यार ते भूंय वयर कृष्णान खंय पाय दवरला कृष्ण ते व्रजभूमीत कितें एक माती कित आसा तो होल मिनिस्टर उरता जाल्यार कितली भक्ती पळया कोत उरता की आता आमगेले ओट्टू कष्ट कित आसा ते वच्चे आसा कृष्ण आता येते आसा म्हणले एक ते हे अर्जन कित आसा तो लोटपोट जात हेजेर पुरा आपणाले आणि आज बी आम्ही वृंदावनान गेल्यार एक रमण रेती म्हणले एक जागो आसा थंय अजुनी इतले सॉफ्ट आसा की म्हळ्यार आमी मस्त लोकांना आमी एक्सपिरियन्स करच्या पुरो वृंदावन गेल्याक विंगड सॉफ्टनेस आणि आज बी ते थंय गेल्यार लोक उरळीतात म्हळ्यार कृष्णान चमकिल्ले म्हण सांगून थंय उरलीतात आणि फुल्ल व्रज कोसांत आमी म्हळ्यार पळयले आसा की खंय आमी कृष्णाले याद करना आमी बोव डावन जावीत स्पेशली वृंदावनांत नाव गोवर्धन परिक्रमा आमी केन्ना करतात कित्याक म्हळ्यार हांगा ओट्टू कृष्णान फिरल जागो हो अशी सो कृष्णा फुटप्रिंट अजुनी हेणे कित आसा सेव करून दवरले आसा आनी तशी गोपी मस्त हे जाताली आनी नंतर नेक्स्ट रूप गोस्वामी सांगता आसा कृष्णाल प्लेस आणि पास टाइम ही कृष्णाल खंय कृष्ण स्वतः जावन आयिल्लो मथुरा वृंदावन 84 कोर्स कितले जागो आसा प्रत्येक ही पास्ट हे कित प्लेस आसा हे ट्रान्सडेंटल म्हणले आसा अशें आमगेले हिंदू शास्त्रांत एक प्रथा आसा आम्ही मस्तपटी आयकुचे पुरो लोक अशी धामा वचून आपणाले लाईफ एंड करच्याक विचार करते उरतात नॉर्मल डेथ स्पेशली तातूंत वृंदावनात आमी गेल्यार मस्तीतले लोकांक पळयत आमी सुमार इतले कॉन्ट्रोवर्सियल जाल्यार ताजे फाटल्यान एक रिच आयडिया आसा
कसं आयडिया की म्हणारा की वृंदावन किथे वन की हे किती जागो असा हे बेसिकली हे ब्रह्मांड सृष्टी केले नाही अशी म्हणले असा शास्त्रांत हे बेसिकली गोलोकच्या कित्याक म्हळ्यार राधा राणीनं कंडिशन घाले की मग 5 वस्तू वखत तातूंत वृंदावन एक हे वृंदावन लँड कितें आसा एक गोलोकच्यान आयिल्ले अशें आज बी वृंदावनांत कोण जन्म घेता खंयचे रितीर जन्म घेऊ म्हळ्यार खंयचे एक क्रिएचरान जन्म घेऊ तागे लायफ परफेक्ट म्हणची सांगले आसा सो आम्ही हातूंत भितर अंडरस्टँड करता की कृष्ण आणि कृष्णाल पास्ट टाइमचे प्लेस कितें आसा ते अति उत्तम ते जावं शकता इवन प्रत्येक आचार्यान बी कृष्णान प्रत्येक कडेन लील केल्ले आसा प्रत्येक स्टेटान ते कृष्णाल धाम आसा तो धाम बी तितले इक्वल आनी तातूंत हायेस्ट धाम खंयचे वृंदावन मथुरा आणि थंय वचून आमी कृष्णाल मेडिटेशन केल्यार आम्ही कृष्ण भक्ती पाविता आणि त्यानंतर रूप गोस्वामी सांगते असता प्लांट तुळसी हाचे बद्दल आम्ही पैर चुडी हातूंत भितर बी रस्मेन अति सुंदर जावन तुळसी बद्दल हांव ते परत सांगचे वतना जाल्यार हातूंत भितर एक आमी येवजिता की हे 4 कुमार फर्स्ट ब्रह्माच्यान सृष्टील 4 कुमार आसता तांणी फिरते वचून वैकुंठाक पावतात आणि केन्ना तांणी वैकुंठा वचून कृष्णाले चरण तुळसी केन्ना तांणी कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हणले आसा की तांणी पहिले मायावद फिलॉसॉफी फॉलो करते असली आणि तांणी केन्ना कृष्णाले चरण तुळशीचे स्मेल घेतात तेन्ना तांगेले कंप्लिटली तांगेले हे कितें आसा चेंज जाता आणि कुमारच कितें आसता वैष्णव जातात ग्रेट वैष्णव खाली वैष्णव न्ही कुमाराच्यान एक संप्रदाय येता म्हळ्यार कृष्णान 4 संप्रदाय केला तातूंत कुमार संप्रदाय एक सो हे कुमार कडच्यान एक संप्रदाय आसा आणि हे संप्रदाय कोण जुडतात तांणी मध्व गौडी संप्रदायांत आमी ओट लोक आसत जाता सो हे संप्रदायाक जुडले कितें आसा कृष्ण लोकांक वचूं शकता सो हातूंत भितर तुळसीले अति इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार सुमार इतले पास्ट टाइम तुळशी संगतीक तुळशी महाराज किते हे ग्लोरीज कितें आसा अति उत्तम आसा आणि सायंटिफिकली हे एक्सेप्ट केल्ले आसा की तुळशी एक प्लांट आसा ही तुळशी प्लांट 24/7 ऑक्सिजन घेता आणि ऑक्सिजन सोडता आम्ही ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतात आणि बाकी कितें जंगल केल्ले आसा प्लांट्स कितें आसा सकाळचे तांगे प्रोडक्शन फूड तयार करच्याक तांणी बेसिकली कसं करतात ऑक्सिजन घेतात आणि रात्रीच कितें सॉरी सकाळच कितें आसता तांणी ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड घेवन ऑक्सिजन सोडतात हे जंगलाचे अशें आमगेले एक बॅलन्स जावन उरता आमगेले एटमॉस्फियर अशें जंगल कमी जावन आता हीट वाडच्या लागला ते आमी एक्सपिरियन्स करता हीट एक न्ही पावस ना टायमार पावस सुटू पडता सो हेवटू कित्याक हेवटू जंगल कमी सो अशें तुळसी कितें आसा अशें तुळसी घरा भितर बी दवरिता आमगेले पयले काळांत म्हळ्यार एक 2 जनरेशना पयलीं आमी घराचें कन्स्ट्रक्शन पळयल्यार मदीं ओपन प्लेस उरताले चारी सायड घर उरना मदीं ओपन उरताले आनी थंय तुळसी महाराणी 100% उरताली प्रत्येक घरान कित्याक कारण कित्याक म्हळ्यार तुळशीचे एक प्रेझेन्स आसा खंयचे इनऑस्पिशियस घरांत येना आणि सराउंडिंग आमी तुळशी घालारी ही क्रिएचर कितें आसता म्हळ्यार लोअर क्रिएचर कितें आसा जशें की हाव चेड असलो टू क्रिएचर येनात तुळशीले व्हायब्रेशन तशें आसा सो हे सायंटिफिकली एक्सेप्ट केला आणि मस्त इतले औषधाक आनी तुळसी यूज करता नेक्स्ट म्हाका एक कथा सांगताले जाल्यार टाइम जाल्ले आसा एक 10 मिनिट सांगितले 5 मिनिटां मुरलीचंद प्रभूजी माताजी सांगितले आम्ही मथुरा माताजी सांगाची सो नेक्स्ट ऑफकोर्स तुम्ही लास्ट सेशनात ऐकूच्या फुरो कृष्णाल डिवोटी भितर सो कृष्णाल डिवोटी कितें आसता अति उत्तम आणि अति प्रिय कृष्णाक तातूंत भितर एक व्हेरी क्विकली एक 5 मिनिटां भितर हांव सांगच्याक प्रयत्न करता एक कथा आसली एक हे मस्त पहिले न्ही हे कलियुगांतच्या केन्ना रामानुजाचार्य आसलो तेन्ना एक अति व्हड डिवोटी कृष्णालो आणि हागेलें नांव कांचीपूर्ण म्हण आसलें आमी चेन्नई गेल्यार चेन्नईच्यान एक 1.5 hour जर्नी एक 80 to 100 किलोमीटर्स भितर एक कांचीपुरम म्हण आसा हे कांचीपुरम अति फेमस जागो हिस्टॉरिकली हे आणि स्पिरिच्युअली बी हे कित्याक म्हळ्यार शंकराचार्यान बी एक मठ स्थापन केलें आसा कंची कामाक्षी आणि ते सोडून एक 30-40 दिव्य देशम आसत म्हळ्यार कृष्णाल कितले पास्ट टाइम आसत ताजे बद्दल ताजेचे देवस्थान आसत एक नंबिया लोकांनी स्टार्ट केला आणि तातूंत मेन देवस्थान खंयचे म्हळ्यार वरदराज स्वामी हो नन अदर देन कृष्णा आणि हो वरदराज स्वामी मूर्त कितें आसा आमी एक 3-4 वर्षां पयलीं थंय वचून दर्शन घेतले हे वरदराज स्वामी मूर्त कितें आसा ही बेसिकली
केन्ना फर्स्ट ब्रह्मान याग केले, अश्वमेध याग केले, यज्ञाच्यान उद्भव जाल्ली मूर्ती ही अशी अशी म्हणजे ना शास्त्रांत बरले आसा. आणि हो वरदराज अति पॉवरफुल आणि अति हो आणि सांगले सो कांचीपुरम कितें आसा लोअर लेवलचो भक्त असलो जाल्यार ताका टेम्पलांत कृष्णाल सेव करसून दुसरे कसले करना तो कृष्णाक खाली ताका वरदराजाक चामर बिसूचे 24/7 तो चामर बिसिते उरतालो हाका वरदराजाक. आणि हे चामर बिसिते 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 वरदराज ताका सांग तिका उलोवचे लागलो. आणि हे इतले प्रचार जाले की म्हळ्यार ते गांवांत आजूबाजू गांवांत की लोक तांगेले कष्ट घेवन कांचीपुरणाकडे येताली आणि कांचीपुरणाक विचारताले की पावस केन्ना येता, पावस आयल ना हे जल्मांत हे वर्षांत, नाल्यार मागेल धुवे लग्न केन जाता, नाल्यार मागेल हे कार्य केन घडतले अशी म्हण ताका विचारतले. आणि हे इतले प्रचलित जात की म्हळ्यार हे विषय कितें आसा रामानुजाचार्या पर्यंत होता. रामानुजाचार्याक कळटा की हो कांचीपुर्ण कृष्णाकडे प्रत्यक्ष जावन उलयता. वरदराज कितें आसा ताका सो इतले प्रचार जाता की म्हळ्यार एकपटी कांचीपुर्ण हांगा कांचीपुरम आता कांचीपुरम इति नाव आयलें कांचीपुरम. सो हे रामानुजाचार्य कितें जाता हे कांचीपुरमाक येता वरदराजाक दर्शन करचे येता. आणि तांणी दर्शन कर घेवन मोठे जाल्या नंतर सांजे कितें आसता ताका हाका आपयतात कोणा कांचीपुरणाक आनी सांगतात तू फाल सकाळी केन्ना कृष्णाक चामर बिसिता तेन्ना कृष्णाक तू हे अति सुंदर जावन भागवत सप्ताहांत आमगेले एक फोर्ड एलिवेटेड ब्रह्मचारी असता हिज ग्रेस जगत साक्षी प्रभू केरळाचे टेम्पल प्रेसिडेंट तांणी अति सुंदर जावन तांणी इतलें आमकां आशा आली की म्हळ्यार ते आमी बेंगलोरच्यान बेगीन दूर जाता जाल्यार आमी वचून ते दर्शन घेवन आयली कांचीपुरमाच्यान डेवोटील संघाच्यान वरदराजाक एकदम 1-2 मिटर कित्याक म्हळ्यार आमी गेल्ले दीस इतले बरो दीस आसलो की वरदराज स्वता देवस्थानाच्यान उत्सव मूर्ती कितें आसा ती देवस्थानाच्यान भायर येवन कितल्या आजूबाजून देवस्थान आसा श्रीदेवी भूदेवी देवस्थान आसा ते तांगेले म्हळ्यार थंय वचून तांणी विजीट केला मस्त लागींच्यान पळोवचें मेळ्ळें. सो हो रामानुजाचार्य कितें आसा केन्ना कांचीपुरमाक येता तेन्ना कांचीपुरणाक सांगता फाल वचून वरदराजाक विचारा केन्ना म्हाका मुक्ती मेळटली म्हण हे विचार म्हण सांगता. कांचीपुरण म्हणटा ओके हांव विचारता फाल्यां म्हण. नेक्स्ट डे केन्ना चामर बिसितना वरदराज पळयता कांचीपुरणाले मन आनी हे एकदम स्कॅटर जाल्ले उरता म्हळ्यार ताका फोकस उरना चामर बिसे एक पटी हे सायड एक सायड त्या सायड बिसे उरता. तेन्ना वरदराज विचारता कितें जालें कांचीपुरणाक तूं मस्त डिस्टर्ब आसा कसलो तो वरदराजाक सांगता कांचीपुर्ण देवा म्हाका आमगेलो वैष्णव आचार्य कितें आसा रामानुजाचार्यान एक प्रश्न विचारला. हा विचार म्हणटा. तो म्हणटा की म्हाका केन्ना मुक्ती मेळटली म्हण विचारता. तेन्ना म्हणटा ना हांवें ताका एक सपना वचून एक ताका एक काम दिलें आसा भाष्य म्हळ्यार ट्रान्सलेशन करचें एक कार्य दिलें आसा ते कार्य करू पर्यंत ताका मुक्ती ना म्हणटा. तेन्ना जाल्यार ते आयकिता जाल्यार तागेले लक्ष उरना वरदराजावेर. तेन्ना तो वरदराज विचारता कितें जालें आनी तुगेले हे आन्सर दिल्ले हांवें अजुनूय तुगेले म्हाका फोकस ना म्हणटा. तेन्ना तो सांगता देवा आनीक एक प्रश्न आसा म्हागेलो म्हणटा. तेन्ना विचारता की म्हाका केन्ना मुक्ती मेळटली म्हणटा. तुका ह्या जन्मांत मुक्ती मेळना म्हण पूण तागेले कितें स्मृती कितें आसा कंप्लिटली हांव तुगेले सांगता एवरीडे उलयता आनी तुका 24x म्हळ्यार कृष्ण प्रसाद थंय कृष्ण देवस्थानांत कसं मेळ्ळें ते तागेले एक आयदन उरता ते आयदनांत तो एवरीडे ते प्रसाद खावचे आनी कृष्णाक सेव करचे वरदराजा सेव करसून दुसरें कसलें करना. हांव तुगेले इतलें लागीं आसता म्हाका तूं मेळना म्हणटा इतलें सेव करता. तेन्ना कृष्ण तेन्ना विचारतो कृष्णा कित्याक अशें हांव इतलो तेन्ना कृष्ण म्हणटा म्हागेलें सेव करता व्हेरी गुड कर तूं जीवन सार्थक कर जाल्यार तू म्हागेल डिवोटील सेव केलना केन्ना पर्यंत तूं म्हागेल डिवोटील सेव करना तेन्ना पर्यंत तुका मुक्ती ना. सो अशें एक कृष्णानी निदर्शन धाडलें. कृष्ण आयल तेन्ना सांदीपनी आश्रमांत वचून कृष्णान शिक्षण घेतलें. सो हाजे सांगचें तात्पर्य आमकां एक गुरू जेवका प्रभुपादाले एक करुणेन आमकां इतले उट्टू गुरु प्रभुपादान करून दिला की म्हळ्यार आनी ती उट्टू गुरु प्रभुपादा लेवलांत म्हळ्यार प्रभुपादान कशी प्रीच केले तशी ते ट्रान्सडेंटल मुडा. सो खंयचे गुरु आमी घेता आसा. सो कांचीपुर्ण कितें आसा कांचीपुर्ण हे आयकिता इमिडिएटली ते चामर थंय उडयता. कृष्ण तूं गेलो तुगेली सेव गेली काही नाका म्हाका इमिडिएटली तो 2 वर्ष टेम्पलच्यान भायर वचून घेना. टेम्पलाच्यान भायर कितले डिवोटी कांचीपुरमाक येता तांगेले पाय धुवचे तांगेले लगेज होवचे तांकां ते सेव करता. 2 वर्षां नंतर परत वरदराज म्हणटा नो प्रॉब्लम बेस्ट तूं म्हागेल अति संतुष्ट जाल्लो आसा हांव तूं म्हागेले डिवोटी सेव केल्ल्याका तूं वापस यो तुगेले सेवाक. सो सांगचें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार कृष्णा डिवोटी आमी कृष्णाक
मेस्मराइज करणं आम्ही कसतरी जगलरी कर कृष्ण लोका वच्चे म्हणले फाल्स कृष्णाला डिवोटील करुणेन कृष्णाले आचार्य कितला आचार्य असत परम आचार्य असत तांगेल सेवा तांगेल गुरुल सेवा आणि सिनियर डिवोटील सेवा कर मात्र आम्ही कृष्ण लोकाक वच्चे एक चान्स असा ना जरा आम्ही कृष्णाक आम्ही मेडिटेट करणं आम्ही हे कर ते कर कृष्ण लोक होता म्हणा साध्य ना म्हणून आम्ही हातो अंडरस्टँड सो कृष्णाला डिवोटी किती होता अति परम तदनंतर कृष्ण प्रो आणि रूप गोस्वामी मुखार सांगता की स्पेशल डे हे लास्ट स्पेशल डे की तसा कृष्णाक रिलेटेड असले तंतु भितर रूप गोस्वामी सांग फर्स्ट स्टार्टिंग आकत आणि सांगतात एकादशी की तसा महिन्याक 2 एकादशी येतात ती दोन्ही एकादशी कमी कृष्णा आम्ही एकादशी करची कित्याक बेसिकली कृष्णाले जास्त पास्ट टाइम आणि कृष्णाला नरेशन करच्या हे एकादशीची इम्पॉर्टंट तर आम्ही आमगेल बेली फील करच्या की आम्ही आमगेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन कितला आम्ही करच्या तेवटू सोडणं सिंपल प्रसाद ज्याला आम्ही निर्जल कर घेऊन कृष्णाले मेडिटेशन की तसा आम्ही प्रत्येक आम्ही हे फॉलो कोण करते असं आमगेले एक एज जल तर मला रिटायरमेंट एजाक आम्ही केले तर त्यांना आम्ही प्रयत्न करका आम्ही हे ओटू सोड घेऊन जल तिथले कृष्ण भक्ती भितर कृष्णाले पास्ट टाइम भितर कृष्णाले हातू भितर आम्ही उर्चाक आम्ही प्रयत्न करका त्याच्या बद्दल हे काय ना सो हातू भितर पास्ट टाइम भितर सांगले असा की आता नेक्स्ट मस्तीतले वैष्णव फेस्टिवल असत नेक्स्ट येवची फेस्टिवल हे शुक्रवार जन्माष्टमी असा जन्माष्टमीत आम्ही कितले फोकस जाऊन आम्ही कितले मेडिटेट करतात ऑफकोर्स आम्ही वैष्णव कित असत आम्ही फॉलो वैष्णव सोकॉल्ड आम्ही फॉलो कित करते असत तांतू आम्ही कम्प्लिटली निर्जल जाऊन आम्ही हे फॉलो करते रात्रीक आम्ही कृष्णाला पूज करणं एक एकादशी प्रसाद आम्ही ग्रहण करतात आणि नेक्स्ट डे अगेन नंदोत्सव कित असत नंदोत्सवांत आम्ही किती असत हे घेतात ग्रेन्स आणि बाकी किती असत ते घेतात सो अशा हे कृष्णाले रिमेंबरन्स किती असा कृष्णाला खंयचे काल लास्ट फ्रायडे बलराम जयंती झाले सो कृष्ण आणि कृष्णाल पार्षद कितलं असत कृष्णाला आचार्य किती असत खंयचे एक तांगेल अपियरन्स आणि डिसअपियरन्स डे आम्ही याद कर घेऊन आम्ही तांगेल बदल तांगेल हे केलं ना आमगेल जीवनी सार्थक जाता हे सांगून हांव मागेल वाणीक विराम दिता एक 5 मिनिट एक्स्ट्रा झाले क्षमा हे करता थँक्यू मधुर माताजी हरे कृष्ण हरे हरी बोल मस्त मस्त भारी चंद कोण सांगले हांव सांगले वेणू मधुरा पीतम मधुरा वचनम मधुरा ते पुरं कसलं मधुर म्हणून तुम्ही भारी लायक कोण सांगले आता हांव अपास रिकॅप करना वेळ जाले जाल्यार प्रभुजीन एक सांगले आम्ही दासानो दास जेवका म्हणून सांगले आणि डिवोटील सेव करका म्हणून सांगले आता डिवोटील सेव करू एक लायक अवकाश कृष्ण जन्माष्टमी वच्चो न्हू भक्ताल सेवा देवस्थाना सेवा त्या पुरे केली त्याच्याला खंडित आमगेल वेळ कृष्ण कितले की आमका करून दिता त्याची मी भक्ती दिता कसं दित म्हण सो सगळ्यांना कृष्ण जन्माष्टमी वचून देवस्थाना वचून सेवा करका ना घरकडे पूज करका मनान कसं आज की तेच पूज करका अनेक हांव सांगता कसं म्हळे आता हे पुरो तुमका वाजील अपास उडगा शोक जालेरी हे आता भाद्रपद मासांतू तुम्ही भागवत सट्ट घेवका कोणाला भागवत ना की त्याने भागवत सट्ट घेऊन ते डेली वाजिलारी अपास हे पुरा प्रभुजीन सांगेल पुरा कसं लाका म्हणाले 10th कॅन्टो तसं हे कसं लाका म्हणाला तुमका कळतं समजी सो पूर जन भागवत कोणाला भागवत सटना त्यांनी पूर जन भागवत सट घेऊ का आणि वाचुका म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त धन्यवाद प्रभुजी आईचे अनाउन्समेंट एक सांगता 1 मिनिट चरण प्रभू अनाउन्समेंट कसं म्हणा नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज चलता असता नेक्स्ट सेशन आमका फालनी परा आज 17 बुधवार आसा मागीर चुडी पूजा 19 ऑगस्ट फ्रायडे कृष्ण जन्माष्टमी ते दिवस असं 10 घंट्याक सकाळान जॉईन जेवका आणि एकादशी 23rd संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं कोण इंटरेस्ट असतानी माया माताजी विद्या माताजी भारती माताजी का कॉन्टॅक्ट करेता मागीर 27 ऑगस्ट सॅटरडे आमगेले स्मृती कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन म्हणजे जन्माष्टमी दिवस
दोर जन मन पूरा जन लोकल देवस्थान पूर्व सेव करू वत्ता सची त्या खातीर 27 ऑगस्ट शनिवार मस्त गम्मत आसा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन डान्स ड्रामा कथा कीर्तन पुरा सकड आसा जाल तितले जनान पुरा हाका जॉइन जेवका हरे कृष्ण आणि कसले सांगचे आसा प्रभुजी हा माताजी तितले आसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी का आता मी नरसिंहा कीर्तन म्हणून एंड करूत की प्रभुजी ओके श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्म वृंदा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सरतोमुखं नरसिंहं भीषणं वक्त्रं मृत्यो नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशी पूर्वक्षः शिलटङ्कानकालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिः नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय सॉरी हाँ मैं तू कोणाके क्वेश्चन आस की मग निंबूच्या विसरून गेली कोणाके क्वेश्चन आस की सॉरी कोणाके जो क्वेश्चन निंबूच्या आस की ना प्रभुजी मस्त लाईक पण एक्सप्लेन केला सो नॉर्मली हाय कसले क्वेश्चन्स ना म्हणून लेखता सो आयच्या मस्त सगळ्यांना तुम्ही तुमगे बिझी शेड्यूल जॉइन झालेलं पूरा वैष्णव मिगेल मस्त धन्यवाद मस्त थँक्स सो नेक्स्ट सेशन पालने पर आसा पूरा जन जॉइन जेव का हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की शिल गुरुदेव जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद।